आज विशेष तरां तरेन देवाचे उतार आज आमी नियाळ करया. जायते जना फोन करण इसारचे आसा. अंतकाळ लागीं आयलो गी. असली पुरो खरगां येता आसतना 2-3 वर्सां जावन आमी पळयता पावसा वरी उदकाचे व्हाळ वळयल्ल्या वरी कितलीशीं कुटुंबां नासती आसात, कितलेशे गांव, कितलीशीं घरां उदकांत व्हाळटी आसात आनी जायते चिंतात हे अंतकाळाक आयला आतां कोरोना, कोविड-19. जायते जाण चिंतात आनी जायते जाण हाचे विशीं उलयतात. थोडे सांगता म्हणून डिस्कस करतात. पूण मोगाच्या भाव आनी भयणी आज ह्या विशयाचो थोडो देवाचो उतरांचो नियाळ आमी करया. लुकाचो वांजेल आमकां सांगता 20 आनी 1 अध्याय 7 आनी 8 वाक्या. लूक चॅप्टर 21 वर्स 7 and 8. तो वळतानी तांचे लागीं विचारले, मेस्त्री, ह्यो संगती केदाळा घडतल्यो? त्यो घडचो वेळ लागीं पावला म्हणून गुर्त कसलो? तो वळ जेजू तांकां सांगी लागलो, कोणेय तुमकां फसयनासतना सत्राय करा. सबार जण म्हजे नामी येतले आनी हांवूच तो आनी नेम्यारलो वेळ लागीं पावला अशें म्हणटले, पूण तांच्या फाटल्यान तुमी वचनाकात. पयिल्ले जेजून दिल्लेले सायन निमाणो काळ येत आसतना असले फटकिरे प्रवादी संवसारांत उपजतले आनी जायते कडेन आसात हे आमी पळयती आसा आनी जायते तेचे पाटलाव करणी आसात. आमकां ल्हान भुरगे आसतना ह्या पवित्र सभेंत ते आल्तारी मुखार भेटोवन दिल्ले आमकां पवित्र स्नान दिताना. आनी त्या तुज्या पिरगेजेन जावंक पुरो ह्या दुसऱ्या पिरगेजेन खंय तरी तुका पवित्र कातोलीक सभा ही पवित्र आमची इगर्ज माता तुका स्वीकार केल्ले आनी तुका बावतिस्म दिल्लो आनी त्या वेदीचेर तुका भेटोवन दिल्ले. ताचे उपरांत यत्त त्या वेदी मुखार तुका हर एक संस्कार मेळिल्ले. जावंक पुरो तुजो कुंभार, जावंक पुरो तुका मेळ्ळो क्रिस्म, जावंक पुरो तुजें लग्न, जावंक पुरो खंयचेय सक्रामेंत त्या वेदीच्या मुखार तुका मेळिल्ले. आनी त्या वेदी मुखार तुजो भावार्थ तुवें उसारलोय आनी थंय तुका भावार्थ मेळिल्लो. थंय तुका ल्हान भुरग्यां शिकोवण मेळिल्ली, थंय तुका मिसाचें बलिदानां मेळिल्ली, थंय तुका हर एक संगती त्या पवित्र सभेंत मेळिल्ल्यो. पूण व्हड जाता आसतना तेच आवयचें दूध पियोन म्हळ्यार आमची कातोलीक पवित्र सभा ह्या पवित्र सभेचें दूध पियोन व्हड जाल्ले आमी जायते फावटी आमकां मोती घुसवाड मेळ्ळा. आतां आमकां सत कळी जालां तुमी करचें सारकें न्हय म्हणून सांगून आमचे तोंड पयस वता जायते आमचे भाव भयणी. जावंक परत आमकां उजवाड मेळ्ळा, पूण ते उजवाड मेळ्ळा म्हणून आमी कांय काळोखान ना. आमी भावार्थांत आसा. आमी जें कितें देवाचें उतर वाचता ते नियाळ करता जाल्यार खंडीत आमी देवाच्या उतरा प्रकार जिवंक प्रयत्न करता. पूण तांचे तितलें देवाचें उतर आमी स्टडी करूना जावंक पुरो ही आमची चूक. कित्याक पवित्र पुस्तक आमच्या हातांत आसा, तो नियाळ करचो, ते वाचचें आमचें काम. आनी आमकां कोणी ह्या विशयान जबरदस्ती करूंक जायना. ते आमच्या विशयाचेर होंदून आसा. देखून ह्यो पुरा संगती घडच्यो तर ते दळा पयल्या सुवातेर घडतले, तुमकां फटयतले. आनी जायते जण आज अजाप आनी अद्भुतां खंय जातात थंय मात्र धांवता लोक. आमच्या पवित्र सभेन कितें घडना न्ही. पूण तूं बावरतांत आसाय, तूं विश्वासान आसाय, तूं जेजू संगत एकवटी जावन आसाय, तर तुज्या जिवितांत तुका अजाप आनी अद्भुतां पळोवंक मेळटलेंच आनी देव तुज्या जिवितांत अजाप आनी अद्भुतां करतलोच. हे आमी जाणा जायचे. तुमी जावंक पुरो तरी समिक्षा चलिल्ल्या वेळार एका व्हडल्या एका कन्वेन्शनान सादारण 10 लाखा वयर लोक आसल्या वेळार एक विशय सांगिल्ले आसा. बेनीन म्हणल्या एका प्रिचरान ताणें सांगिल्लें आसा आनी ताणें समिक्षा केल्ल्या प्रकार सक्रामेंत आमकां घडचे तितले घडीत आनी अजापां
सक्रामेंता मुखार जावचे तितली अजपा खंयच्याय मागण्या वेळार क्रुसेडा वेळार घडनात म्हणून. तर कोण बागी मोगाच्या भावानी बहिणी कोणा ते सक्रामेंत आसा आमकां तो उक्त आसा. सक्रामेंत म्हाका आनी तुका उक्त आसा. देखून सक्रामेंताक आमी मान करता, गौरव करता. सक्रामेंताक विशेष तरान आराधन करता. कित्याक सक्रामेंतांत देव आसा म्हणून आमकां पवित्र सभेन शिकयला. आनी तेंच पवित्र सभेन शिकयले मात्र न्ही, पवित्र पुस्तक वाचल्या वेळार जेजून सांगला उंड्याच्या रुपाकाल तुमचे संकार सदांकाल आसतलो म्हणून. हो संसार सरापर्यंत आमचे सांगता उंड्याच्या रुपाकाल आसतलो म्हणून सांगला. आनी देखून आमी त्या सक्रामेंताक मान दिता. पूण आमी जायते पटी हे पुरा आमी पातये ना. मस्तपटी आमी पातये ना. मस्तपटी सक्रामेंताक आमी कॅरी करना. सक्रामेंता मुखार दिमी मोडूंक आमी मन करना. सक्रामेंत आसतना वचोन तिल्या निल्यान खंय इमो जे आसा ताका मात्र आमी उमो दिता. सक्रामेंता मुखार आसतना पयलो मान कोणाक दिच्या मोगाच्या भवानी बहिणी? सक्रामेंताक न्ही, तो जेजू न्ही पयले, ताची उपरांत सायडीन आसली. पूण जायते पटी आमी अशें करता. देखून तुमकां फटयन अशें सत्राय करा म्हणटा. तुमकां फटयन अशें सत्राय करा. पवित्र सभेची नीज आणि सर्व गणिता तुम्ही वाचून पळया. इतिहास वाचून पळया. पवित्र सभा कशा वाढल्या म्हणून. देखून पवित्र सभे विरोध वचनाका. पवित्र सभा तुमकां काले दिली आणि काले मेळ्ळी खंडित या पवित्र सभे खातीर उपयोग करा. ही पवित्र सभा वाडजे आणि सडजे म्हणून सांगले. या पवित्र सभेम कांत्र आमकां अवर्थ मेळिल्लो. आमकां आत्मीक दूध आमी पियेल्या मोगाच्या भावानी बहिणी. एका कुशीन आमचे आवयचे दूध पियेला आणि एका कुशीन भवर्ताची आवय या पवित्र सभेचे दूध आवय आणि तुवें पियेला. आमी ताकाय गुन्यांवकार जावन नजो, आमच्या आवयकी आमी गुन्यांवकार जावन नजो. देखून आमी शाबीत आनी सुरक्षीत आमकां जिणी आसल्यार एकच भावार्थांत आमी जियेचे मोगाच्या भावानी बहिणी. एकच भावार्थान आमी जियेचे. जायते उगडापे जाता, जायते उगडापे आसा. पुरो पवित्र सभेन सारखे आसा म्हणून न्ही, पूण आसूंक पुरो उणेपण एकल्यान थंय आसा. पवित्र सभेतय आसा जावंक पुरो. पूण तुका सत उगडापे करूंक तुजे थंय पवित्र आत्मा आसा. देखून तू कोणाय तुका फटयन अशें सत्राय करा म्हणटा. देखून कोणाच्या पाटल्यान तुमी वचनाका. जेजूचो पाटलाव करा तुमी. कित्याक तुमकां सुटका दिल्ली जेजून. तुजे खातीर कष्ट सोसले जेजून. तुझ्या खातीर रगत वयले जेजून. तुझ्या खातीर 3 किल्ल्यानी उमखडलो तो जेजू मात्र. तुझ्या खातीर हर एक रक्ताचे थेंबे आणि सर्व ताच्या कडवळाच्या उदक सहित वाळले तुझ्या खातीर आणि म्हजे खातीर जेजून. दुसऱ्या कोणे आमच्या खातीर जीव दिल्लो ना. आमच्या खातीर सगळे होगडायले कोणेय ना. ताणे सर्व ताच्या म्हणले कितें आसा तें होगडायले आमकां जोडकान घेवच्या खातीर, आमकां ग्रेस्त करच्या खातीर तो दुबळो जालो म्हणटा. तर ह्या पवित्र सभेंत आमी खरेपणी रावंक प्रयत्न करया. मार्काचो वांजेल सांगता 13 अध्याय 30 आणि 1 वाक्य. मार्क चॅप्टर 13 वर्स 31. अंतराळ आणि भूमी सरतली पूण म्हजी उतरां केदींच सरची ना. अंतराळ आणि भूमी सरतली पूण म्हजी उतरां केदींच सरची ना. तर देवाचें उतर आमचे मुखार आसा. तें उतर केदींच नपयस जायना. तें उतर केदींच आमचे तान पयस जायना. कित्याक देवाची खापळट आनी कृपा आमकां सदां काळ मेळटा मोगाच्या भावानी बहिणी. देखून मातेवाचो वांजेल आमकां सांगता 20 आणि 4 अध्याय 3 ते 14 वाक्य तुम्ही वाचून पळया. मॅथ्यू चॅप्टर 24 वर्स 3 to 14 तुम्ही वाचून पळया. उपरांत तो ओलिवेत दोंगरार बसून असताना ताचे शिष्य येवन गुटान विचारी लागले. गुटान आमकां इथं अवकाश मेळ्ळे आमी गुटान जेजू कडेन उलोवचे. आपोस्तलांक तो मेळिल्लो. आपोस्तल ते उलयले, गुटान उलयले. गुटान जेजू कडेन येवन उलयले पळया. बसून असताना गुटान ताचे शिष्य येवन विचारी लागले, सांग आमकां ह्यो संगती केदाळा घडतल्यो. तुज्या येण्याचो काळ अंतकाळ आणि लागीं पावला म्हणल्याचो गुर्त कसलो. तुजो येण्याचो काळ आणि अंतकाळ आयला म्हणून पळोवन गुर्त कसलो. कसलो गुर्त. आणि हे पुरा आता स्टार्टिंग मात्र हे सुरू जाला मात्र. देखून आमच्या जनरेशनाक म्हाका दिसता हे निमाणे घडयो आमकां पळोवंक मेळच्यो ना. कित्याक आणखी कितलो तेंप वसत म्हणून सांगूंक जायना. संसार केदाळा म्हाका आनी तुका अंत जाता. हांव आनी तूं ह्या संसाराक केदाळा अंत जाता. तेदाळा म्हाका आनी तुका हो संसार अंत जाता. दुसऱ्यांक आसतलोच. दुसऱ्यांक आसतलोच. जेन्ना ज्या घडये ह्या संसाराक हांव आदेश करता तेदाळा हो संसार म्हाका आदेश करता आनी हांव संसाराक आनी संसार म्हाका अंत जालो. अंत जालो. ಎಂತ
तुझ्या जिवितांत अंत जावचे म्हळ्यार संसार अंत जावचो म्हळ्यार वत संसार अंत जायना पूण तुका मात्र संसार अंत जाता म्हाका मात्र तो संसार अंत जाता अंतकाळाची गुण खंडीत सुरू जाल्यांत म्हणून पवित्र पुस्तक आमकां सांगता लुकास वांजेल 20:1-12 वाक्य सांगता पूण ह्यो सर्व संगती घडचे पयले तुमकां धरतले आनी धग दितले तुमची झडती करचे खातीर तुमकां सिनोगोगाच्या अधिकाऱ्यां उजीर हाडतले आनी बंदी सालांनी घालतले तुम्ही म्हज्या फाटलावदार देखून तुमकां काय आनी राय आनी अधिपती उजीर व्हरून व्हरतले राय आनी अधिपती आतांचे अधिपती कोण आतांचो अधिपती आमचे आसात तुम्ही पळयतात आमच्या भारत देशांत अधिपती काले करनासात की म्हणून खंडीत जावन हे तुमच्या गमनाक आयला आनी तुमचे तावन ते पयस ना हे सगळे जाती आसा अधिकारी मुखार आमकां व्हरतले आमकां विरोध करतले सुवार्ता प्रगट करून आडयतले विसाची बलिदानां पयस करून प्रयत्न करतले हर प्रयत्न केली पूण कोणी येदोळ सक्सेस जावना आमचे इगर्ज्यो परत उक्त्यो जाल्यो आमकां परत मिसाचे बलिदान पळोवंक आयकोंक आनी ते भेटोवंक आमकां फावो जाले त्या बलिदानांत योग्य रितीन भाग घेवंक आमकां देवान फावो केले आमकां नितळ केले पवित्र केले देवान ह्या काळार आमकां मागण्याच्या हातारां केले आनी हर एका घरांनी आमी मागणे करून देवाच्या हजीर देवाच्या सरसीन वचचे अवकाश देवान आमकां दिलो देखून हे सोर घडतले तेन्ना आमकां धरतले व्हरतले आनी काले करतले हे पुरा घडतले लुकाचो वांजेल सांगता 12 वाक्य तुम्ही कितें म्हणत जाय कोणा कडेन कितें उलय जाय ते घडये केदाला उलयचे पळय तेदालाच पवित्र आत्मा तुमकां शिकयतलो देखून आमकां एकलो शिकोवणदार आसा आमकां एकलो मजतदार आसा बापान ह्या संवसाराक दिल्लो जिसून म्हाका आनी तुका पाठयल्लो आनी जिजू मारिपाक तो पवित्र आत्मा म्हाका आनी तुका मेळ्ळा तो आमकां शिकयतलो कोणा कडेन कशें उलयचें म्हणून तो आमकां शिकयतलो आमकां जाणवाय दितलो असली वाचा सकत दितलो आनी मुखार सांगता देवाचें उतार लुकाचो वांजेल 20:1-15 वाक्य लूक चॅप्टर 21:15 हांवूच तुमकां असली वाचा सक्त आनी जाणवाय दितलो असली वाचा सक्त आनी जाणवाय दितलो सर्व तुमचे विरोधी तुमकां आडावपा तुमचेर उलटे उलोवंक या उपराटे उलोवंक तांकां जावचें तुजे उपराटे उलोवंक तांकां जावचें न्ही कित्याक तुका ती वाचा सक्त दितलो तुजे तें आसलेलो पवित्र आत्मा तुका तसली वाचा सक्त दितलो आनी सर्गीची जाणवाय दितलो आनी संवसारांत कोणा कडेन कशें खंयच्या अधिकाऱ्यान कशें उलयचें म्हणलें तुवें चिंता करची नाका कित्याक तुजे तें पवित्र आत्मा आसा आनी तो पवित्र आत्मा तुमकां जाणवाय दितलो आनी मगच्या भावा आनी भयणी लुकाचो वांजेल सांगता परत दुसरो अध्याय 40 वाक्या लूक चॅप्टर 2:46 सांगता 3 दिसां उपरांत तो तांकां देवाळांत मेळ्ळो जिजू ताच्या आवय बापायक सुकोन गेलो जनगणती करून गेल्ल्या वेळार आनी त्या फेस्ताच्या वेळार जिजू सुकोन गेलो 12 वर्सांच्या प्रायर मरियम आनी जुजेक तो सुकोन गेलो पूण 3 दीस ती सोलोन गेल्ली मरियमान चिंतलें जुजेन चिंतलें आनी एका पंगडांत आसा कोण ना म्हणून पूण मागीर दिसांतले पळोवन फाटीं गेली फाटीं वचून त्या जेरुसलेम त्या देवाळांत वचून भितर पळयतना त्या शास्त्रींक फरिजेवांक तो खोशचेना घालतालो तो इसारतालो देवाच्या राजा विशयी तांकां शिकयतालो 12 वर्सांच्या प्रेयर मगच्या भावा आनी भयणी जेजूची शिकोवन आमी जाणा जाता जाल्यार जेजूची शिकोवन आमच्या जिवितांत आमी काण घेता जाल्यार मगच्या भावा आनी भयणी ह्या संवसाराच्या खंयच्याय सक्तींक आमी भियेचें म्हणून ना कित्याक तें देवाचें उतर कसो जेजू 12 वर्सांच्या प्रायरीत जाणवायेन वाडलो देवाच्या उतरांत तो वाडलो आनी आवय बापायक विधेय जावन चल्लो म्हूण पवित्र पुस्तक सांगता देखून आज आमी विशेष तरान ह्या मागज आमच्या भुरग्यां खातीर आमच्या युवजनां खातीर आज आमची युवजनां आमची भुरगीं मस्त जाणां समस्यांनी सांपडून पडल्यांत भायर कितें जाता म्हणून थोडे फावटी आवय बापायक कळीत जायना देखून आमी तांचे खातीर मागजे जेजू बरी तांकां जाणवाय मेळच्या खातीर आनी 3 दिसां उपरांत तो तांकां देवाळांत मेळ्ळो आमचे भुरगे आमकां खंय मेळटात एक तर बारान मेळटात नाल्यार पब्बान मेळटात नाल्यार खंय म्हणी डान्स पार्टीन मेळटात आनी खंय मेळटात आमचे भुरगे देवाळांत मेळनात आमकां कित्याक आज आमचे भुरगे खंय पयस पावल्यात जेजू कसो देवाळांत मेळ्ळो आमचे भुरगे
खंडीत जावन आमी मागल्यार खंडीत तेय आमकां देवळान मेळोवंक पुरो, तेय आमकां देवळाक लागीं येवंक पुरो, तेय जेजू सांगता येवंक साध्य आसा. आमचें मागणें कितेंच निर्फळ जावचें ना. आवय बापायन आपल्या भुरग्यां खातीर मागल्यार देव बिलकूल तांचे मागणें इन्कार करिना. बगर कसल्या कसाब्याच्या हातांत आमचे भुरगे पडल्यार तांकां फाटीं हाडटा, तांकां बरी भलायकी दिता, समाधान दिता, आवय बापायक फाटीं हाडून दिता. देखून आमी समजून काणगे मगच्या भाव आनी भयणी, हे निमाणे दीस म्हाका आनी तुका आयल्यात जावंक पुरो. पूण संवसाराक न्हय, संवसारांत हें बरें घडतलेंच. जुवां सोवांजेल सांगता 1 अध्याय 20 आनी 3 वाक्यां. जुवां तेन्ना इजाया प्रवादीच्या उतरांनी जाप दिली, सोम्याची वाट तुमी नीट करा म्हूण अरण्यांत बोब मारतलो ताळो हांव. देखून आज आमी जेजूचो ताळो जायचे. तो अरण्यांत बोब मारचो ताळो कसो जुवां भोवतीस जालो गे, तशें आज म्हाका आनी तुका अभिशेक करण्या संवसारान जेजून धाडला तसो ताळो जावंक, तसो ताळो जावंक. कश्टांत आसलेल्यांक ताका ताळो जावंक, निरासपणांत आसलेल्यांक आमी ताळो जावंक, अन्याय करतल्यांक आमी ताळो जावंक, अनितींत आसतले आमी ताळो जावंक, नितीन तांकां फाटीं हाडूंक आमी तसो एक ताळो जावंक. देवाचो ताळो आमी कसो जुवां भोवतीस देवाचो ताळो जावन आसलो, तशें आमी ह्या संवसारान देवाचो ताळो जावंक देवान म्हाका आनी तुका आपोवणें दिलां. देखून मगच्या भाव आनी भयणी, झेरेमियाचें पुस्तक सांगता 1 अध्याय 5 वाक्या, आवयच्या कुशव्यान तुका रसच्या आदींच तुजी म्हाका वळख आसली. आमकां आवयच्या गर्भांत रसच्या आदींच देवाक म्हजी आनी तुजी वळख आसली. आनी तूं जल्मोवच्या आदीं, हांव आनी तूं जल्मोवच्या आदीं म्हाका आनी तुका देवान पवित्र केल्लो, हांवें तुका पवित्र केल्लो. राष्ट्रां खातीर प्रवादी कसो हांवें तुका नेमाक केला. राष्ट्रां खातीर तुज्या कुटुंबांत, तुज्या शेजारा, तुज्या घरांत आनी तुज्या फिरगेजेंत, तुज्या समाजेंत तुका एक प्रवादी जावन देवान नेमाक केला. देखून देवाचें काम करूंक भियेनाकात, लजे नाकात. खंडीत देव तुमकां राखता आनी सांबाळटा. पूण ह्या पवित्र सभेंत रावून कितेंय करा, बरेंकन करा. ही पवित्र सभा बांदून हाडूंक प्रयत्न करया. ते वेळा लुकाचो वांजेल आमकां सांगता 20 आनी 1 अध्याय 16 तावन 19 वाक्या. लूक चॅप्टर 21 वर्स 16 to 19. तुमचीच आवय बापय, भाऊ भयणी आनी सैरीं दैरीं तुमकां पराधीन करतलीं. ते दाळे आमी कितलेंय बरें पण आमच्या कुटुंबान ते नदरेक येना. कित्याक म्हळ्यार तो एक मनीस आमच्या कुटुंबांत, तुमी तुमच्या कुटुंबांत ससारायचे जाल्यार तांदूळ कांय फरक ना. जेजू की ताच्या कुटुंबांत ताच्या गांवांत, ताच्या संत माय गांवांत ताका गौरव मेळोवना. तो थंयतावन कितें अजाप अद्भुत करनासतना थंयतावन फाटीं गेलो, दुसऱ्या गांवाक गेलो. देखून म्हाका आनी तुका आमी रसला ह्या संवसारांत आमच्या जिवितांत बरीं कामां करूंक म्हूण सांगता. देखून तुमी सांगता तुमकां ते पराधीन करतले, तुमच्या मदल्या थोड्यांक जिवेश मारयतले, तुमी म्हजे पाटलावदार. देखून हर एकलो तुमकां द्वेशीतलो. कोण देवाच्या समकार आसा, देवाच्या विशयांत जाणा जाता आनी मागणें करता, तांकां केदाळे खंय मान गौरव खंय मेळना. भायर मेळत, पूण आमचे ते आमच्या भुरग्याच्यान आमकां मेळना. कित्याक म्हळ्यार ते आमी ससारायचे जाल्यार. देखून आमकां द्वेशीतले, हर एकले द्वेशीतले. अले कॅरिझमॅटीक गेलो, अले क्रॅकमॅटीक म्हणून मस्त जाणां सांगतात. ताका आमी कॅरस करूंक ना. कित्याक हें देवाचें उतार. तरी पूण पळया, तुमकां कितेंय केल्यार तरी पूण जेजू सांगता तुमच्या माथ्याचो एकते केस लेगून नाश जावचो ना. तुज्या माथ्याचो एकते केस लेगून तुका तुजें थंय नाश जावचो ना. कित्याक देव तुजें संरक्षण करता, तुजें संरक्षण करता. तुजें सांगत जेजू आसा. मगच्या भाव आनी भयणी, भिये नाकात. तुमचे दीस सोंसणीकाये वरवीं तुमचे दीग सोंसणीकाय, दीग म्हळ्यार मस्त सोंसणीकाय जाय. देवाचे सेवेंत आमी काम करता जाल्यार, देवा सांगता आसूं जाल्यार आमच्या कुटुंबांत आमी सोंसणीकायचे जाय. सोंसणीकाय वरवीं, दीग सोंसणीकाय वरवीं तुमचो जीव तुमी राखतल्यात. तुमचो जीव तुमी राखतल्यात. तिमोथीक बरयल्लें पत्र दुसऱ्या पत्रांत 4 अध्याय 6-8 वाक्या सांगता. 2 तिमोथी चॅप्टर 4 वर्स 6 to 8 सांगता, हांव आतां म्हाका भली कसो भेटोवचे स्थितीर पावला म्हणटा सांव पावलो. हांव आतां म्हाकाच भली कसो भेटोवच्या स्थितीर पावलां. सांव पावलो आयिल्ले कश्ट खंयच्याच आपोस्तालांक येवनात. खंयच्याच आपोस्तालांक कितलो सांव पावल कश्टलो तितलो खंयचोय आपोस्ताल कश्टवना. देखून तो अशें सांगता, हांव आतां म्हाका भली कसो भेटोवचे स्थितीर आसा. देखून तुका कश्ट येतले, तुजे वयर अणवार येतले, पिडाशिड येतले, निरासपण येतले, सलवण येतली, तुका एका खणशा घालतले. भिये नाकात की जेजू तुजे सांगता आसा म्हणलो भावार्थ तुमी दवरा. आनी ते म्हणटा एक
स्थितीर पावलां पळया, खंयच्या स्थितीर पावलां. म्हाका तुका हांव भली कसो भेटोवच्या स्थितीर पावलां म्हणटा. म्हजें झूज हांव बरें करून झुजलां. शेवट पर्यंत म्हजी धांव हांव धांवलां. म्हजो भावार्थ हांवें सांबाळला आनी नितीवंतपणाचो मुकूट म्हाका तयार दवरलेलो आसा. कळ्या, सांव पावलून जिवंत आसतनांत जेजून ताका दिवचो मुकूट ताणें पळयलो. आमी आमचे निमाणे दीस आखेर जाता आसतना आमकां खंडे जावन हें बगजे. आमी खंय येता आमचो जागो आमी पयलेंत बरें करून तो रिझर्व करून दवरिजे. त्या जाग्याक कोणेंय दुसऱ्यान येवंक ना. तुजो जागो तुकस, तुजो जागो हेरांनी कांय घेवंक ना. तो रिझर्व करून तुवें दवरचे. सर्गींच्या राजांत तो रिझर्व करचें जाल्यार ह्या संवसारांत देवाच्या कामांत तुवें वांटेली जावंक आसा. देखून तो म्हणटा हे मुकूट नितीचो मुन्सिपीदार म्हणून नांव वाडलेलो सोमी त्या निमाण्या दिसा म्हाका दितलो. निमाण्या दिसा म्हळ्यार म्हज्या आनी तुज्या निमाण्या दिसा. सांव पावल म्हणटा म्हज्या निमाण्या दिसा तो म्हाका तो मुकूट दितलो म्हणटा. आनी मात्र म्हाका मात्र न्हय, थंय सांगता पळय सांव पावल, म्हाका मात्र न्हय, ताच्या येण्याक अत्रेगोवन असलेल्या समेस्तांकी तो दितलो. ताच्या येण्याक अत्रेगोवन असलेल्या म्हाका आनी तुकाय तो मुकूट दितलो. देखून आमी त्या मुकुटा खातीर वावर करूंक आसा. एक पळया, एक रंगस्थळार आमी एक 200 मिटराचे एक धांवता जाल्यार तातूंत सगळ्यांकी मुकूट मेळना, सगळ्यांक मेडल मेळना. कोणाक एकल्याक मेळटा आनी एकल्याक सेकंड मेळत आनी एकल्याक थर्ड मेळत. पूण आमी धांवजस कोणाक मेळटा आमी नेना. पूण आमी खंडीत ह्या धांवांत आमी पात्र काणयेच्या संवसारांत आसतना. आनी लुकाचो वांजेल सांगता 20:1 अध्याय 25व्या वाक्यांत 20:8 वाक्या. सुर्याचेर, चंद्राचेर, नखेत्राचेर कुणा दिश्टी पडटल्यो निमाण्या दिसांनी. भुंयचेर, दर्याचे आनी उसांबोळ लारांची गाज तुमी आयकोन भियान थरथरोंक जातले. हे निमाण्या दिसांनी घडचे आसा. पूण मगच्या भाव आनी भयणी, निमाणे दीस म्हज्या आनी जिवितांत खंडीत ते म्हजो आनी तुजो निमाणो दीस. देखून फिलिपीकारां बरयल्या पत्रांत सांगता 4 अध्याय 4 वाक्या, सोम्या थंय तुमी सदांच खुशाली जाया. कश्ट संवसारांत आसात, निरासपण संवसारांत आसा, वायट संवसारांत आसा, पाताक संवसारांत आसा. पूण म्हाका आनी तुका सांगाता आमी जेजू सांगता जियेता जाल्यार खंयचेंत वायट आमकां लागचें ना. कित्याक सोम्या थंय सदांच तुमी खुशाली जातल्यात, संतोश पावतल्यात. परत्यान हांव तुमकां सांगता संतोश पावा. तर आमी सोम्या सांगता रावन संतोश पावया. हे खंयचेय मोती काडचे नाका. संवसार केदाळ जातो तूं जावं दी, म्हाका आनी तुका कांय परवा ना. देखून तें कितें वायट येता तें जावं दी. आतां इतलें पुरा जालां न्ही गी, तुका आनी म्हाका राखलां गी ना देवान, सुरक्षीत राखलां गी ना. खंयचें तरी वायट म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत घडलां गी, कितले कश्टान वर आयले, कितलें जालें, देवान आमकां राखलां गी नाका. कित्याक आमी संतोशान आसांव गी ना. खंडीत जावन परत सांगता Philippians 4 and chapter 4 verse 4, सोम्या ते सदांच तुमी संतोष पावा. परत्यान हांव तुमकां सांगता संतोष पावा.